The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ जीएसबी व्यूअर्स नमस्कार. सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीझन 4 पवर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया ह्या कार्यक्रमाक पूरे जनकೈ ಮೊಗಾನ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾವ रजत भंडारकर. सुरवेक जजेसाक इंट्रोड्यूस करून देता तुमका. राघवेंद्र मल्ले माम तुमका मोगान स्वागत करतस. रवींद्र प्रभू माम तुमका मोगान स्वागत करतस. महानिर्णायक जावन आशिल्ला श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मोगान स्वागत करतस. तशीच आमगे लोटू एक लायक ऑर्केस्ट्रा टीम वय आसा. तांतू भितरी तबलारी आमगे लोटसाची अभिजीत शेणै, रिदम पॅडारी राम रंगडोल, गिटारारी करण जैन हांणी आसाची, कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू हांणी आसाची. हांकांय मोगान स्वागत करतस. फिल्मी राउंड तुम्ही पळयत आसाची. अनेक संचिकेक आमी येवन पावलांची. आजी आनी काही मस्त कंटेस्टंट्स तुमगेले दूर परफॉर्म करचे आसाची. तुमकां आयच्या पुरे परफॉर्मन्सेस आयकून मस्त खुशी जाता म्हूण लागता आसा. आयचे कार्यक्रम आमी प्रारंभ करूया. आमगेल मुखार येता अशा फर्स्ट कंटेस्टंट लिखे जो खत तुझे म्हणच्या येता आसा कौशिक रमेश प्रभू भटकळा तुलान. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए. लिखे जो खत तुझे कोई ना घुमा कहीं गूंजा कहाँ दिल में ये तू आई. कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तू शर्माई. कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए. लिखे जो खत तुझे फिजा रंगीन अदा रंगीन, ये इतलाना ये शर्माना ये अंगड़ाई ये तन्हाई ये तरसा कर चले जाना. बना देगा नहीं किसको जवान जादू ये दीवाना. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए. लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ. मेरे दिल की तू धड़कन है
खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे धन्यवाद ಕೌಶಿಕ್ ಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನವ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮಾಮ್ ಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ बिंदास म्हणला ताणें कसाने भय्याना ब्युटिफूल म्युजीक खंय स्टार्ट करका खंय पिकअप घेवका एवरीथींग बार चंद जाला ट्यून चिकेची तूं कशी हेडफोन घालून आयकत की पद नाही कशी वय हेडफोन्स घालून वापास तूं आयक खंय मिस्टेक्स जाला म्हूण तुका कळटा ओके कळवा जय ट्यून चिकेची लँडिंग नोट्स आस पळय ना 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 सांगा तारारी तारी तारारा ते एंड येता तू कश म्हणेल सांग एक पटी रिपीट कर लिखे जो खत तुझे एंड वो एंड कशी स्टँजा स्टँजा कोई अदा रंगीन फिजा रंगीन ये इटलाना ये शर्माना ये अंगड़ाई ये तन्हाई ये तरसा कर चले जाना बना देगा नहीं किसको ये पॉइंट हां ते हो गुरु सांगा बना देगा नहीं किसको जवान जादू ये दीवाना ना दीवाना तश ना ते दीवाना नायक माम सांगता तांगेला ऐकूया मागीर धन्यवाद बरो चेंज जाला तुगेले स्टाईल जेवो तुगेले प्रेझेंटेशन जेवो कसं नाही बिंदास्त आवड सांगल्या ऑलरेडी यस ಧನ್ಯವಾದವು ಪ್ರಭು ಮಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ त्यात लास्ट रवींद्रान सांगले पळय ते नोट पळोवन घेत येता वरलेल पुरा करेक्ट आसा आनी ओरिजिनल सिंगर महम्मद रफी नाही वय वय महम्मद रफीन खंय कसल टच दिला पळय एक स्पॉट साक फिल्म पदान तूं वेरायटी म्हणजे ताजी खातीरच आतां ಕೆಲವು ಪದಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಕ ಅಪ್ಪೈತ ಆशिಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪದಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ ಅಪ್ಪೈತಾತಿ ಕಸಲಾಕ ತಂಗೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಜಾವ ಕಾಮು दोगय बेस्ट सिंगर्स हच मन्नाडे तोवय बेस्ट सिंगरू मुकेशू तोवय अन्य बेस्ट सिंगरू सकडा पयलारी एककल्यांक तांक सूट जेवचे पद कसले पद म्हणारी तांगेल भितर आशिल्ले तसल ते वेरायटी खातीर आतां मोहम्मद रफील पद म्हणटना मोहम्मद रफीन केलो पुरो टचेस दिलेलो आसा पळय ते ಸ್ವಲ್ಪ ऑब्जर्व केल्यार आनीकय बेटर जाता आनी पर्टिक्युलरली हांगेले शंकर जयकिशनाल म्युजिकांतू एक नमने वायलिन्स आनी ते अकॉर्डियन पुरा मस्त यूज करतात आनी कितली चंद करून यूज करता म्हळ्यार तांतू ते एक चंद येतना मोहम्मद रफील सिंगिंगा स्टाईल वपास करेक्ट आयले म्हण जाल्यार आनीकय बेटर जाता बट तूं सांगेल कांय तोंदर ना चंद जाला देव बरें करो आनी एक पॉयंट म्हळ्यार तुगेल वॉयसाक मुकेश सॉंग्स लायक सूट जाता म्हूण हांव लेखता न्हय नायक मग मुकेशाल वॉयस ती केची ताकी एक शार्प आशिल्ली मी ती नेक्स्ट एपिसोडांत एक मुकेशाल सॉंग तूं एक पळय पक्कने आसल्यार अवकाश आसल्यार ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೌಶಿಕ್ आता पवडिसू परमात्मा मुंच्या येतस उल्लाल विजितात्मा मल्ल्या पवडिसू परमात्मा श्री ವೆಂಕಟೇಶ ಮಲವೆಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ
ರೀತಿ ಅನಸೂಯೆ ಜೋಗುಳವ ಹಾಡಿನಲಿದ ರೀತಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿದ ರೀತಿ ಅನಸೂಯೆ ಜೋಗುಳವ ಹಾಡಿನಲಿದ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪಾಡಿ ಪಾದ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪಾಡಿ ಪಾದ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯನಾಗುವೆ ನಿಂದು ಕರುಣಿಸೋ ದಯಮಾಡಿ ಅವಳಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನವೆಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪವಳಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ഇരുಳು ಮುಗಿಯದೆ ಇರಲಿ ಹಗಲು ಮೂಡದೆ ಇರಲಿ ಅನುಗಾಲ ಈ ಸೇವೆ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ ഇരുಳು ಮುಗಿಯದೆ ಇರಲಿ ಹಗಲು ಮೂಡದೆ ಇರಲಿ ಅನುಗಾಲ ಈ ಸೇವೆ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅರಿತವನಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅರಿತವನಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ ಜೀವ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಿಲ್ಲದಯ್ಯ ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನವೆಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कशी आहे म्हणून जजेस आला निमगे ना मल्य माम हंगेल परफॉर्मेंस कशी शिला विजितात्म मल्य उಳ್ಳाल विजितात्म मल्य वय 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 हांव पळोवन सांगता आशिल्लो उಳ್ಳाल विजितात्म मल्य न्ही जाल्यार हांव केन्ना लक्ष आत्माराम मल्य तूं म्हणून एकदम भारी लायक इथं म्हळ्यार एक कसं न्ही कसले आसूं एक ते स्पिरीट पळय कॉस्ट्यूम चेंज करचे त्या लेखार येवचे भारी लायक कोण सांगला हें आमगेल्या देवस्थानांतूय आमी आयकतात ही आरती जाल्ली मागीर बट हे खंयचे पिक्चराचे मालवाम श्रीनिवास कल्याण श्रीनिवास कल्याण डॉक्टर राजकुमारान ऍक्ट केलं ऍक्ट केलेलं भाई सांगितलें SP बालसुब्रमण्यम. असो कसले असो म्हाका तूं सांगिल्लें लायक जाल्लें थँक्यू सर. तो तरी लायक सांगता तिची तूं सांगिल्लें लायक जाला भारी लायक Thank you. थँक्यू थँक्यू धन्यवाद मल्य माम. नाईक माम. विजितात्मा दी बेस्ट इताका म्हूण म्हळ्यार हें पद इतली चंद कंपोज केला आनी राजन नागेंद्रन आनी हाजी साहित्य अद्भुत अद्भुत साहित्य हें
ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ. ಇಟ್ಲಿ ಚಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೂ ಕೊಣೈ ಅಂತೂ ಮಳ್ಳಿ ಮೊಣಜಲರಿದೊಳೆ ಉದ್ದಾಯತ ಆಜ ಹಾಡ ಇಲ್ತು. ಎಸ್ ಪಿ ಬಿನ ಹೇ ಪದ ಮಣಿತನ ಪ್ರತಿ ವೇಳ ತಕ್ಕ ದೊಳೆ ಉದ್ದಾಯತ. अद्भुत जललेख साहित्य तितले चंद ताका संगीत राजन नागेंद्रान केला. म्हाका खुशी जलल कसं म्हळ्यार एस पी बील वॉयस तूं इमिटेट करनी त्या कारणातील चांग गेल्ले. इता म्हणा तो एक नमुन्याचे दंतकथे म्हणटा ती लेजंड तांकां पुरो आमी इमिटेट करूं गेल्ली म्हण जाल्यार कांय आमी साधन करूं साध्य ना. ताणें म्हणलेलें पद आम्ही ताणें कशी म्हणला त्या स्वरार म्हणचे मुख्य त्या स्वरार म्हणला तागेलो वॉयस इमिटेट करणे आनी भावना त्या साहित्य कसं सांगता त्या तो दिला. साहित्याक पूर्ण न्याय दिला. थँक्यू नायक मॅम. तशें मितीनं अद्भुत जलल मितीनं भारी चंद जावन आयलें हें पद. मस्त चंद जावन आयलें आनी नीट आशिल्लें. ऑर्केस्ट्रा की तुगे तूं म्हणलें की भारी भारी चंद जाला. ताका समज हांव न्हू तुगेले आयचे ते ड्रेस करून आयले म्हाका मस्त खुशी जालें. इता म्हळ्यार तूं येतना हांव कसं म्हणटा बा विजितात्मो हें ड्रेसार आयला म्हणलें बट एक संताळ ड्रेसार आयल तूं. अद्भुत अद्भुत हाजे वयर मेगेला वर्ड ना. थँक्यू नायक. तूं नेक्स्ट रावंड आरामेर यो इथे. थँक्यू नायक मॅम. तुमकां आशीर्वाद. येस मस्त धन्यवाद नायक माम. धन्यवाद. थँक्यू सर. आमगे मुखार येतेश नेक्स्ट कंटेस्टंट संपिगे मರದ ಹಸಿರೆಲೆ म्हणल पद म्हणच्या येतस श्वेता नायक सुಳ್ಯ तुला. ಸಂಪಿಗೆ ಮರದ ಹಸಿರೆಲೆ ನಡುವೆ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿತ್ತು. ಸಂಪಿಗೆ ಮರದ ಹಸಿರೆಲೆ ನಡುವೆ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕವ್ವ ಚಿಕ್ಕವ್ವ ಎನ್ನುತ್ತ ತನ್ನಯ ಗೆಳೆಯರ ಕರೆದಿತ್ತು. ಅದ ಕೇಳಿ ನಾ ಮೈ ಮರೆತೆ ಸ್ವರವೊಂದು ಆಗಲೇ ಕಲಿತೆ. ಹಾಡಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ ನಾ ಹಾಡಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ. ದೂರದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಗಂಟೆಯು ಮೊಳ
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭ್ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿಶಿಲ್ಲ हॅलो नमस्कार मॅम तुका कशी दिसता देवा खुशी झाली खुशी जाली बाय तुका खुशी जाली आमकां खुशी जाल्या म्हण केन्ना जाल्यार आनी काही खुशी आमकां कोरयत आशिल्ली तूं म्हूण म्हाका दिसता अरे युव नदिया त्या नोट्स पुरा केला हो एंट्री नोट्स लँडिंग नोट्स चिक्के पडोवन घेवका आस तुगेल्या कॅपॅसिटी आसा यू कॅन सिंग यू कॅन डू बेटर कोरयत तुवें थोडे प्रॅक्टीस उणी केली की म्हण तूं न्हय लाईट जावन घेतली की हें पद पी के सुमित्रा हांणी म्हणलेलें विजय भास्करान गेले संगीत प्रशस्ती म्हणलेलें तसलें फिल्म उपासने आरतील एक्टींग हाजी काही उडगा आसा सामकें सान आसतना आमी आयकून 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 व्हड जालेलीं हें पद आयकून आयकून हाजी काही मस्त जनप्रिय व्हेरी पॉप्युलर सॉंग ताका आनी काही थोडे तुवें न्याय दिवेत आशिल्लो म्हण म्हाका दिसता मागीर आमगेले महानिर्णायक कसो सांगता म्हण पळय ಧನ್ಯವಾದವು ಪ್ರಭ್ ಮಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿಶಿಲ್ಲ श्वेता एक फिल्म सॉंग म्हणतना ताजे ओरिजिनल ट्यून ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ करकामा ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ भायर वता आशिल्ले ओरिजिनल ट्युना पशी ते ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन घेवकामा ते पळोवन घेवन म्हणल्यार आनी काही बेटर जाता आतां पद अशी आयकतना त्या फिल्मा पद म्हणलेले कन्सिडर करनी म्हणून जाल्यार चंदशें आयकता आमकां त्या सिनेमा पद त्या विजय भास्करान केलेले संपिगे मरदा म्हणलें ट्यून येतना तेन्ना त्या ट्युनाचे भायली स्वर आयली म्हणून जाल्यार आनी ಸ್ವಲ್ಪ भायर वचून भितर आयिल्लेशें ट्यून जेतना तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ ऑकवर्डशें दिसता अदरवायज नो प्रॉब्लम चंद जाल्यार कॅपॅसिटी आसा जाल्यार आनी ಸ್ವಲ್ಪ वर्क चड केल्यार मस्त चंद करून म्हणूं जाता ताजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ मन दिवन केल्यार चांग आयता म्हळ्यार कंपोजर्स कितले स्ट्रॉंग आशिल्ले म्हळ्यार तेन्नाचे एक्चुअली हे एपिसोडाचे कारण तेच कित्याक म्हळ्यार तुमकां कितली चंद चंद पद तुमी म्हणून साध्य आसा म्हळ्यार आमकां पळोवचें जाता आनी अशी भजन म्हणचे विंगड भावगीत म्हणचे विंगड फिल्म सॉंग चित्रगीत म्हणटना ताजे ट्युनाचे कसल एक नोटेशन चार्ट आसा त्या नोटेशन चार्टा वयरी स्केच घाला म्हण केवचुका फुडें ट्रेस पेपर म्हणून दिता आशिल्ले आमकां हाका कसले मॅप सोडवाचे हाका ट्रेस पेपर म्हणून त्या मॅपा वयरी ट्रेस पेपर दवरून सगळेची मॅप कशी सोडवाची आसा पळय त्या ताजे खातीर फिल्म सिंगींग इज नथींग बट तेच ट्रेस पेपरा वयरी घाला म्हणके कोण एक्झॅक्ट करता पळय तो बेस्ट सिंगर तशें मतीन त्या नोट्स चार्ट फॉलो करचे अभ्यास करमा आनी काही बेटर म्हणून जाता देव बरें करो ಧನ್ಯವಾದವು ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ श्वेता थँक यू आता आमगेल मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट पंख होते तो उड आती रे मुंचा येता असं कीर्ती कामत शणै बेंगळुरातुलान तुझे दिल का दाग दिखला दे रे
ಧನ್ಯವಾದ. ಜಜಸಲಾಗಿ ಕಶಿಯಲ್ಲ ಮೊಂಡು ನಿಮ್ಗೋಯ ಮಲ್ಯ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿಯಲ್ಲ बेंगळूर आशिल्लो तुवें वय अच्छा हिंदी उलयता आसता की तत्तावळी हय उलयता. हां लँग्वेज अवेरी कमांड असल्या वरी दिसता. एक कसले कोइन्सिडन्स पळय ह्या पिक्चरा नांव कसलें सेहरा. सेहरा नवं वय सांगील मनीशी लता मंगेशकर. भारत रत्न वय नवं भारत रत्नान सांगिल्लें हें नवं तूं आमगेल रत्न न्हू समाजाची तशें दाव का तूं एटलिस्ट पळय नवं भार लायक कोण सांगला तुवें फर्स्ट क्लास धन्यवाद. खुशी जालें म्हळ्यार वर्ड्स आनी आयकतना न्ही पुरा बाकीचे सोरू हें तें प्रती एकलेले एक लिमिटेशन्स आसता ती कळ्ळें आनी स्वराचें स्ट्रक्चर तें पुरा आसता खुशीची लायक दवो कीर्ती नांव आसला म्हणके तें तूं हाण दाखोवका केन्नाय अशी वेशधावच्यान जाम आनंद दिलेलं नांव वय नवं वय कीर्तिमान भव धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಯ ಮಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿಶಿಲ್ಲ कीर्ती रागणान कसं सांगितलं म्हाका अर्थ जायने कसं म्हणलं ताणें भारतरत्न लता मंगेशकर आनी एक कसं की रत्न म्हण कसं ताणें म्हणलें समाजात तू काय कळली वे कळलं. कसं कसं म्हणलं ताणें सांग ना कॉन्फिडन्सच न्हू तितले वय सांग मा कीर्ती हाडका म्हूण नांव. हां तू करेक्टर तो करून घेतलाय समाजारत्न तू म्हण समाजारत्न जावच्या प्रयत्न करी वय येत आहे जत्ता सुलभेर जाता आमगेल समाजाजन प्रीती केन्नाय उणी करनात ताजे अनुभव म्हाका आसा आमगेल समाजाजन आमकां मस्त प्रीती करता ती आमी गेल्ले कडेन पुरा तांगेल प्रितीचे अमृत धारा आमकां दित आसता ती खंय गेल्यारी मोगान आमकां प्रिती दिता ती खंयची देशा वस खंयची गांवां वस खंयची राज्या वस दितात त्या प्रितीचे संपादनाचे रत्न जावचे आमी त्या प्रितीचे संपादन आसा पळय ताजे पशी हड खंयच्याय नामा आज तू म्हणलेले लायक जाला एक काम कर तू तुगेले वॉयसा पिच्च चड करूंक ट्राय कर मा ओके. इथं म्हणा असल पद म्हणतना आता लता मंगेशकराला वॉयस एक पिच्च चड आसा पळय वय त्या रितीची वॉयस स्ट्रक्चर करू प्रॅक्टीस करी जाता मस्त चिरडू आलें मना कसं आस म्हूण म्हळ्यार ओपन वॉयस तू क्लासिकल शिकता क्लासिकल. वय हां हांव कसले सांगलें म्हूण म्हळ्यार मस्त चिरडवान क्लासिकल शिकताल्यांक तांगेल गुरू सांगता ती ओपन वॉयसಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಕಳ್ಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಾರದು म्हणून करेक्ट. ॲक्च्युअली कळ्ळ ध्वनी आणि ओपन वॉयस म्हळ्यार विंगड ना खंयचेय वॉयस म्हण येता तांगेले वॉयस स्ट्रक्चर तांणी करून घेवचें जराशें चेडा आतां लता मंगेशकर की जानकी अम्मा की हांगेल पुरा वॉयस तशें जाल्यार कळ्ळ ध्वनी वे सगळे जीवमान तेच वॉयस दवरतान म्हणूया तेच ओरिजिनल वॉयस नवं आमी कशी डेवलप करता तशी कर चेडा जाता मा छान जाता इथं म्हणा बेस्ट कॅपॅसिटी आसा तुका कर तूं एक दोनीचे हाजे म्युझिक डायरेक्टर कोण गोतस की रामलाल करेक्ट रामलाल हें फिल्म ताणें करता ताका रामलाल सेहरा म्हूण आपोवचें केलें त्या सेहरा म्युझीक केलें मी तेणें बेंगळूर आशिल्लो तो मागीर फिल्म तागेले कंपोज करून जातरी मागीर तागेले लेटर डेज तो बेंगळूर आशिल्लो ॲक्च्युअली केंडेद म्हळें एक फिल्म म्हाका हांव सिंग केला एल वैद्यनाथन आलें म्युझिकांत एल वैद्यनाथनान म्युझीक केलेलें गौरी शंकर ताजे डायरेक्टर त्या फिल्माचे प्लेबॅक सिंगिंगाक म्हाका 1988 बेस्ट प्लेबॅक सिंगर 1988 म्हाका मेळ्ळें ताजें म्युझीक एल वैद्यनाथन त्या पद वाजोवचे खातीर शहनाई वाजोवचे खातीर होची रामलाल सेहरा आयलो होची रामलाल सेहरा इताक म्हूण म्हळ्यार ताका ताणें तें सेहरा करून जाल्यार मागीर ताका मस्त फिल्म मेळ्ळी मागीर एक व्यक्तीन फिल्म म्युझीक आवडटरी मागीर तो इन्स्ट्रुमेंट वाजयतलो जाल्यार तांकां आपोवच्याक स्वल्प आलोचना करता आशिल्लो तो म्युझीक डायरेक्टर ताका आपयल्यार कशें म्हूण जाल्यार ताका खंयच्यान फिल्मय ना थंयच्यान वाजोवच्याकय मेळना म्हण तांची जीवन कशी ताजे खातीर जिवने खातीर तो बेंगळूर आयलो मागीर बेंगळूर येवन रावलो मागीर कसो जालें म्हळ्यार एल वैद्यनाथन ताणें कसं केलें म्हूण म्हळ्यार तागेली एक 7 सुत्तीन कोटे फिल्म करतना तेन्ना ताजे डायरेक्टरान ताका सांगलें कसं म्हळ्यार हेची पद आठवून कन्नडांत कोरका म्हणून तेन्ना एल वैद्यनाथन सांगता ना हांव कॉपी करना
तुका ताजे मूडे वच म्हणके एक पद करून दिता म्हणून संतस अरळुव समय करता तो नॉट कॉपी बट इट रिझेंबल्स संतस अरळुव समय ते क्रिएट करता एल वैद्यनाथन तेच ना पळयत ताका कसल्याक म्हूण म्हळ्यार एक ग्रॅटिट्यूड एक कृतज्ञता दाखोवचे खातीर इता म्हळ्यार एक व्यक्तीन आमगेले फिल्म फिल्डा इतली चांग पद दिल्लेले व्यक्तीक ताका कसलीय एक रेकॉग्निशन ना म्हणा कशी ताका पोका म्हणा पयले असल एक श्रेश्ठ पद दिल्लेलो एक रामलाल सेहरा तूं चंद करून तागेले उडगा सेवचे म्हण केलें आमकां इता म्हळ्यार आमी केन्नाय व्हडोड मस्त सेव केलेलो आसा पळय खंयचेय आर्ट फिल्डा तूं तांकां विसरूं नजे तशी हे एक सुत्वाचे एक उद्देशूय तेच तूं चंद म्हणला चेरडा अशीच चंद करून ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾವು ಸಂಗೀಲ ಪಡೆ त्या करी आणि लता मंगेशकराल ಕೆಲವು संगती म्हणारे ಕೆಲವು न्यूॲन्सेस त्या प्रॅक्टिस कर चेरडा यू कॅन डू मच बेटर गॉड ब्लेस यू धन्यवाद धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू थँक्यू आता आमगेर मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट आओ हुजूर तुमको म्हणल तसल पद म्हणचा येतस भव्या पै मैसूरातुलान हमसे रोशन है चांद और तारे हमको दामन समझे गैरत का उठ गए हम मगर ज़माने से नाम मिट जाएगा मोहब्बत का दिल है नाजुक कली से फूलों से ये न टूटे ख्याल रखेगा और अगर आपसे ये टूट गया जाने जा इतना ही समझेगा फिर कोई बावरी मोहब्बत की अपनी जुल्फी नहीं सवारेगी आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी आओ हुजूर तुम
ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕಶಿಯಲ್ ಮುಣು ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮಾಮ್ ಕಶಿಯಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ फॅन्टास्टिक सुपर थँक यू मॅम कसं नाही कमेंट करू ना मग कसं वर्ड्स सांगच म्हणून कळणं तर बेस्ट परफॉर्मन्स म्हणून सांगेत तुगेले थँक यू मॅम खंय कशी हसकी जाऊ का खंय लिरिक्साक एंट्री जेताना कसं दिवू का वेटेज ते पुरं एक्झॅक्टली भारी चंद करून म्हणला तू ओपी नयराल सॉंग ऐकताना कळता तकतकीत ऑर्केस्ट्रा ब्युटिफूल झाला म्हाका वर्ड्स मेळटना एक्सप्लेन करूंक सो Thank you, ma'am. नेक्स्ट रावंडाक तूं आरामेरी येवयेत थँक यू मॅम मस्त धन्यवाद प्रभ माम नायक माम हंगेल परफॉर्मन्स कशी शिला भव्या हां मॅम तू सुनीताल स्टुडंट म्हणून सांगेल ना वय वय वंडरफुल तिका फोन कोण सांगता भावगीत मात्र म्हणचे नाही तिणे फिल्म सॉंग्स या पद तू तिगेला इद्रा म्हणून दाखयला की वय वय वंडरफुल ती व्हेरी गुड टीचर वय. व्हेरी व्हेरी गुड टीचर तिका कंग्रॅट्स सांगला म्हणून सांग खंडित बेस्ट म्हणा मातू थँक यू मॅम हे पद कोण म्हणाल गो तस की तुका आशा भोसले कसं का आशा भोसलेनं कसं म्हणाले लता मंगेशकरान कसं म्हणी म्हणून गोतस की तुका ह्या पद आशा मॅमाल वॉयसाक चड सूट जाता आशिल्लें हे पद करेक्ट बट लता मंगेशकराक खंयचेय तागेले फिल्मातू एकय पद म्हणून नतिले आपण विंगड सिंगर साकारेन म्हणून आपणाल पद क्लिक करून घेता म्हणाले एकलो म्युझिक डायरेक्टर असल्यार तो ओपी नय्यर ताणें लता मंगेशकराला एक पद म्हणयनी ताणें इताक म्हूण म्हळ्यार आपणान केलेले पद तिगेल करेन म्हणल्यार कशी क्लिक जाता नाही वे लता मंगेशकरान खंयची पद म्हळ्यार क्लिक जाता जाल्यार आपणेले म्हळ्यार जाव का मेगेले संगीतान तूं आयल तसले एक पद खंयच्याय सिंगरान विंगड सिंगरान म्हळ्यार रापची म्हणके जाव का म्हणून एक म्हणलेले एक केल्लेले तसले एक ग्रेटेस्ट वन ऑफ द म्युझिक डायरेक्टर्स तो तसले तागेले पुरा फिल्माचो मेलोडी जेवो एक कॅबरेट सॉंग जाल्यार आशा भोसलेकरान म्हणयला ताणें आनी तू हंतुल केलो टचस दिलेलस पळय वॉयस केलो कडेन हस्की कोर पुरा वॉयस मॉड्युलेट केलेलो पुरा इट्स वंडरफुल अम्मा थँक यू भारी चंद जाला भारी 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 चंद जाला तुका मस्त चांग फ्युचर आस चेडा थँक यू मॅम चांग फ्युचर आसा अशी कंटिन्यू करी हां मॅम कित्याक क्लासिकल शिकतास बाय ना क्लासिकल शिकता ना आता शिकची चांग ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಸಿಕ್ತು ಲೈಟ್ ಅशी ಸುನೀತಾ ಚಂದ್ರಕುಮಾರಲಾಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ತಾಜಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ शिकल्यार आनी काही कंट्रोल चड येता म्हळ्यार स्वरा परफेक्शन आसता पळय शास्त्रीय संगीताच्यान केला म्हणके मागीर कोणाय करनात तांतूय तुका शास्त्रीय संगीताचे हिंदुस्तानी तूं स्वर बसयता पळय दॅट इज ग्रेटेस्ट हे विचार इवन कर्नाटीक म्युजिकाचे ओपून घेतात तशें जाल्यार भितीन तुका थंय हिंदुस्तानी शिकयतले आसत चांग शिकयतले आसत वय पळय मा इता म्हण म्हळ्यार एक चान्स आसा तुका भारी लायक फ्युचर आस कर मा इता देव बरें कर चेडा मस्त धन्यवाद नायक माम भव्या थँक्यू थँक्यू आईची संचिके पळोवन तुमकां मस्त खुशी जाला म्हण लागता असलेची आनी काही मस्त आर्टिस्ट तुमगेल मुखार येवचे आसाची आमगेलो टशिला जजेसांक धन्यवाद सांगचे तसला एक समय राघवेंद्र मलिवाम तुमकां मस्त धन्यवाद तशीच रवींद्र प्रभू माम तुम्ही आमगेलो टसेच तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता सर थँक्यू महानिर्णायक जावन आशिल्ल्या श्री पुतूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर आमगेलो टू एक लायक ऑर्केस्ट्रा टीम वय आसा तांतू भितर आशिल्लो तसल्या तबलारी अभिजीत शेणै हांकां मस्त धन्यवाद सांगता सर रिदम पॅडारी राम रंगदोळ हांनी आसाची हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर गिटारारी करण जैन हांनी आसाची हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर नेक्स्ट संचिकेंत ओपास मेळया म्हूण सांगताची आयचे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता सर पळयता राब्बा सेंचुरी वॉयस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया नमस्कार